म्हाका पुरो जालें गो ह्या वताक ह्या धगीक कळली अवस्थे म्हणजे सांगून फायदो ना तुका एक वस सांगल्यार वसोंक जावना मागीर भुरग्याक कोण पळयता तूं पळयताय गे आतां बाळशे खंय सांगो थंय आसा न्ही भितर एक कोणाक जन ना गे ते काय हाडून आयलय तूं ते म्हाका जाय जाल्लें घराक जाय जाल्लें सामान मागीर हे काड तुज्या हातांत हें गी गो आं? आतां परत सोरपाना सोडल्यांत गय न्ही गे कोणे दिल्ले तुका हे म्हाका पुलीस मेळ्ळो गो वाटेर ते पुलिसान दिल्ले म्हाका ಎಸ್.ಎನ್. ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮುಂದಿಲ್ಲ ताणे सांगला कले जाल्यार आनी ताका फोन करीजे गय ते कुडले येतात गय ಗಲಾಳೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ आणि ट्रेडिंग पार्ट टाइम जॉब नकाडी कस्टमर केअर नंबर नकानी लोन ॲप मुस्त आसा गिफ्ट मागीर लॉटरी वंचने ताकात कितें कोत्ता तांणी मागीर येतात गय आमकां अरे नकाडी ऑनलाइन गेम ॲप हां ओ तशें गे हांगा नंबर दिला न्ही तांचे नंबर दिला पुरो दिला गोत्ताय गे ते जागृत हांवें दवरूंक सांगला म्हाका जाय जाय दोर आमच्या घरा कडेन जाल्यार रप्पड हांगा आसा सायबर क्रायम नंबर 1930 ना तर पोलिसांक जाल्यार 112 कॉल करीजे हां तक्षण येतात गय ते जाय जाय ताणें म्हाका सांगलें दुसरे काले असे काल हाडलाय हाडला हांवें कोण खबर जीव सोडला गो ज्यूस हाडलाय गी पळय दी म्हाका बरो आसा गे गो ज्यूस बरो नासतना कितें एकल्याक कसो गे म्हाका ताचे पॅम्पर काडणं पुरो जालें कितले मुत्ता ते बाळशे म्हाका हाडलो मायन तू काले पियेताय बरो आसा बरो आसा माय होय गे खंयता हाडलोय तुवें तू थंय अंगडी गेल्ली न्ही गो सामान काण घेतना थंय पुरा रास घालून दवरला देखून तो मागीर हांवें एक्सपायरी जाल्लो गय तशें हांवें हाडलो काले एक्सपायरी जाल्लो गेट बुडोवंक जायना गे शी अवतार बरो पुरो गो तुमचो तितलो एक्सपायरी कांय जावना तुमच्या पोटा कालें जाता दिशीन हांगा दवलत करतात वाव वाव करण कांय जावना ते परा वचोन भितर वचोन कामां करा नाका जाल्ले खाताना खंय खंय वचोन ते हें कल्लर गेल्ले खाताना तुमकां कांय जायना करतात गी आणि मायन हाडले आसा आपले खंयचेय कावंक नजो आज काल मायक आसा आपले आमचे दुस्मान कांयच तूं नातल्या टायमार तशेंच तुज्या विशयान काले सांगला गुत्ता गे वाड्यान सकड काले सांगला कालें गे म्हाका गुत्तू ना आनी हांव नातल्या टायमार म्हज्या विशयान ते सांगात मायक एक पोटच्या पातयेवंक जायना तुका शिकयता राव येवन दी ती भितर भितर येवचें न्ही तिणें दिल्लें कांय खावंक म्हाका मन ना आतां आज एक्सपायरी जाले दिले फाल्यां काले तरी बरसून दिल्यार वय वय आनी तिने दिल्ले खावचे नाका आमी हांव खावंकूच वचना खावच्या पयलें ते पॅकेट पुरा समा करेक्ट पळयजे वय वय खेदाडा कालें आता दिता काम कर म्हणून सांगला तिने या आमी काम करया भितर येवन दी ते शिकयता तिका हांव वाचल्यार करता काम हांगा या गो येंग कोण गो भितर व्हरता काले तुजे किरिकिरी येंग कोण गो भितर व्हरता तांतू ना गे एक्सपायर जाल्ले पुरा थांबतून खायले आसचे म्हणून ज्यूस दिला एक्सपायरी जाल्लो ते तितलो कांय जावना ते एक दिसा कितें सोडून तितलेंच तशें कांय जायना तू ते प्रेम लागी सांग म्हाका इल्ले भायर वचूंक आसा राव गो थंय खंय भायर गो म्हाका इल्ले काम आसा भायर कालें काम तुजें केदाळे पळयतना काम काम करना थंय बायशा भशेन कोण आसा बायशा कुशीन ओडूल प्रेमान पळयल्ले न्ही आतां तूं पळय जाय ती हांव येता ये गो काले खंय वता तूं म्हाका काम आसा सांगले मू कालें काम आसचें गो तुका बायशा कोण पळयता गो थंय बायशा गावे तुवेंच पळय जाय तुका न्ही भुरगे जाय म्हणून सांगले तुमचो पळय भुरग्याक म्हाका पळोवंक जायना ते सगळी रात न्हिदना ते भुरगे म्हाका पुरो जावन गेले हांव म्हज्या कुळाराक येता भुरगे जाय सांगता दिला न्ही तुका भुरग्या तुमचो पळय हांकार पळय असो हांकार चेडू हें बाळशाक म्हाका दिलां गय पळोवंक
हांवें बळश्या पळयलां म्हज्या बळश्यांक बरें करून पळयलां तुका जाय जाल्यार बळश्या पळय म्हाका बळशे सांग हांवें पळयलां हंकार तुलो सगळें पळयतना हंकार आयला सांगता ती म्हाका हंकार कोणाक आयला सगळी रात म्हाका न्हीद ना हांगा फुल्ल दोळ्यांत ब्लॅक ब्लॅक जावन आसा न्ही माथे पुरो दुखून आसा हिचे एकूय भुरगे भुरगे करता आनी हंकार आयला म्हूण सांगता भुरगे जाय असले इकामू म्हाका जाय असले की म्हाका जाय असले 5 वर्सां उपरांत आतां 5 वर्सां इस्स पळोवन दी 5 वर्सां उपरांत हांव पळयता भुरग्या बसत न्ही म्हजे फिगर सगळे पाड जावन गेला इतली मोठी मोठी जावन गेली हांव हिच्या भुरग्या बसत पुरो करी जाय हांवें आतां 5 वर्सां तिस्स पळोवन दी 5 वर्सां उपरांत हांव पळयता म्हाका जाय आसले 5 वर्सां उपरांत भुरगे हाची जीब पळय इतली लांब आसा बा हाची एक जीब गी आणकी समजावना हाका भुरगे येवनी समजावना आनी नॉर्मल जाय जालें 2-3 दीस ती दूख येतना कठीण दूख येतना माय 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 करून बब घालतना ते दाड हाका कळटलें हें गेलें पोट चिरलें भुरग्या भायर काडलें मागीर हाका कशें कश्ट करचें देखून हाका कळना देखून आताळे जीब लांब करून उलोवन तेता हे बा म्हज्या इतलें सकट जाता गे आनी सकाळो घालो तो भुरगें जाल्यार अशें त्रास सांगी नॉर्मल जाल्यार सिजरियन जाल्यार म्हणून त्रास सांगी म्हाका नाका बा सद्याक तेंपरा प्लॅनच नाका नाजाल्यार मायक आशाक लागीं राग येयल्या बरी म्हज्या लागीं राग येवंक आसा नाका म्हाका हांव कॅन्सल करता आनी ताच्या आशाचे भुरगें रडूनच आसता तें आयकून आयकून म्हजो मंडो सगळो पाड जावन गेलो न्हिदोंकय न्हिदाना पाप आशाकी न्हिदेना ही एक माय आज बडशाक आसा पळय मायच्या लागींच न्हिदयचें वय रे कैंगी भायर गेलां बघूंक ताचें बळशा पळय सांगल्यार ताचें फिगर उणें जालां हांगा म्हाका पळय म्हूण सांगता हाका इतलो हंकार आसा म्हूण गोत्त आसलें जाल्यार नांगी खंयच्या तराचें चेडूंगी म्हाका कळना आनी हितून तूं सांग ताका म्हज्यान जायना सांगूंक पयलें इल्लें म्हणी भियेतालें रे उलोवंक आतां बेंच ना भियें सांगलें ना ताच्या काळजांत तशें जावन गेलां जायत जायत माय तूं हांगा आसाय की वय कालें जालें म्हाका इल्लें तुजे कडेन उलोवंक आसलें कालें उलोवन तें सैरीक सैरीक न्ही माई ते सांगल्यार आज रातीक आसा न्ही आज रातीक म्हाका भायर वचूंक आसा तशें बाळशाक आसा न्ही तुज्या लागीं न्हिदय जायते म्हाका आयकना व्हडल्यान सांगी जाय की हां बाळशाक तुज्या लागीं न्हिदय आज म्हण म्हाका आयकना गो तूं प्रेमाक सांग आपय प्रेमाक प्रेमा प्रेमा काळें कितें आसलें ताई गे हें कालें सांगता पळय आयक हांगा बसून खंय बसून आयकाचें गे हांगा बस तूं थंय बसता हांगा रावल्यार आयकना गे कालें जालें सांग बाळशाक आसा न्ही तुज्या लागीं न्हिदय आज रातीक जायते काय ना बाळशाक तुज्या सांगाता न्हिदय म्हण माय तुवें सांगलें सामा हांगा बसल्यार कांय आयकना माय आमी या ते भितर या आमी या आतां आयकना इतली बोबाट गेली हांवें आयकना आयकना करता हय आयकना तो माय तुका न्ही आयकलें मो म्हाका गोत्त आसा हय आमी कितें आयकलां म्हणजे आमी सांगना म्हाका आयकलें हांव सांगचें नाका राती सगळी मागीर न्हीद आसा आमची न्हीद पाड जाता तेंत बळशाक न्हिदोली वय आनी कितें बोंडी मारूंक जाय वय आमी सांगचें नाका आमी सांगना या या.